पयलीं सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय. हवाय भितर 3,000 चंद्रिमाचे बाट घेवपा मेळट म्हूण गोंयचे आदां उबे जाल्याय. सकाळी फुडें दुकरां हाण गायन कोंब्यां गूड उगवण आसतना दीस कोमेस जायन आसलोलो. गोंया आफ्रिका काजू बी इंकून मारवाड्यांनी घर बांदून नातरां फ्लॅट घेवपा लागले आनी आत मोरे मोठाय तांकां खबरदार म्हणून. गोंयकारांदो खूंय मेल्याय रे, जाग जायाय. म्हूज नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. हे फाटल्या दिसांनी दुर्बीन घेवन केन्नाय चंद्रिमाचे इस्तमाल तुमी माना काय? मूड पिड्या जातलो. थिंग हूंय मरे ते चोडो शिंकोन पिस जावपा पावलो इरमा बाट घेवपा लागले. होय रे, सारकें आयकिल तुमी, मुन्ना लोक बाट घेवपा लागले. गेल ते पावटी हांवें बेश्टी फकाण केलो मरे. या थोरें बाट घेवपा लागले हूंय. ऑफिसां काडयल्या हूंय 2-3 वर्सां जालीं. पयलीं ते बायलगांवचे गोरे लांप्याव बाट घेताले आनी आत हूंय ते इंडिये चंद्रयान रॉकेट हालत मुन्नाचे देंवले ते दसो इंडिये बिकडांकार चाळोवन पळय आनी लायणी उबरावले. इंडिये बिकडांकारां खबरो सोड, थिंग सवाय तांकां भार पणस मेळटाय म्हूण हांगे गोंयचे पिरचेंत उब जाले. ते मरे पयशान लाचार जालो पोब्र फिदाक पासून बाट घेवपाक मेस केल्या. सांता मारिया माय ते देवूस हो केसो मुजग नासलो हेडत्या चलता. वयल्यान कितें कुंपास माताई. आवयस एकलो मोठा आपण 1 एकर, कोण मोठा 2 एकर, कोण मोठा 5 एकर मुनाचे जमीन गेली मो. तितले न्हू, वयल्या ती जमनी सर्टिफिकेट अर्द्या मुखार दवरून फोटो काडून फेसबुकार आनी इंस्टाग्रामाचेर घालूंक लागले. हे मरे चोवपाक गेल्या गोंयांकू हेंको मोत्री पुतो म्हळ्यार 2 मेत्र जमीन ना पूण मुनाचे बाट घेताय. राव रे, हे सगळे गोंयच्या पावण्यांनी कित चिंतील काय? चंद्रिमाचे बाट घेवन थिंग वचून कित शेत रोवपाक मेस कोता म्हणू. गोरवां पाड्यां घेवन जोत घालपा सपनात काय मू. ओ थिंग घर बांदून भाड्यान दिवपा सोदताय रे. आगा गोंयकारा, तुवें मातशे पासून चिंतिला मुनाचे उस्कार घेवपा ऑक्सिजन ना म्हणू. जाल्यार ऑक्सिजन कित पपाये दांड्या बनवतलो. आज पासून मुनाचे हूंय 3 लाख मायजू क्रेटर आसाय. ते कितें रिपेर करून आसता मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीन केल्याय म्हूण समजिला. थिंग दीस रात मडबा वयल्यान वळख आसता हातर पटाय खंय मरे. पयशे बारीक चिंतल्या भाजपाल्या दोतोरा वालोर. म्हाका दिसता तेणे गोंयचे रस्ते आसतात मुद्दम एसो करून दवरला की ते मुनाचे मोटरसायकल गोंयकारांक ते होड्यां डॉजमान चलोवपाक कांयच न्हू दिसतलें. म्हजे भुरगेपणार मरे आमगे सगलें रांदप जडवाचें जातालें. त्या तेंपार पायपांतू गॅसी खबर सोड, गॅसी सिलिंडर बसून आसलोले. सकाळ फुडें म्हजी माय सवरांची उठोन मिस्सा वचोन येताली आनी मागीर आनी उज पेटयताली. तो उज पेटोवपाक 5 काडचें पडटालें. आतां भाशेन गॅसी चुली नॉब गुंडायलो आनी उज पेटोल मुट्टी खबरो सोड. पयलीं देस्तू जडवा कापोटरांनी मांडूंक पडटाली. चिक्कार बन गायल्या घरान धुकट जातालो. तेच पयलीं एक पेट्रोला दिव पेटोवन सुक्या पाल्या उज लायच पडटालो आनी मागीर तडयो लोडू शिरबुटां वो बारके बोडयो हुमूंक पडटाले. तेंक उज पेटोतरी मागीर सोका ते जडवा कापट्यां उज पेट्टालो. उज पेटोवन चाये बुरकूल रान्नीचेर दवरत म्हळ्यार भायल्या मायदो वाटेन दूदवाली दूद घेवन येताली. ते दूदवाली मरे एक पाडेस हूंय आसलेली. आमगे घरांत कोणूय मनीस दिसती पोटां म्हणटाली च्या पिली. एक दीस मुगे मायन ते सांगिल्लें, आगो तेरेज बाय, हें सांग म्हाका, सदां सकाळ फुडें दुदा बाटली घेवन येत तूं आनी तूं पावल बगर आमी कितको च्या पितलीं. तें हूंय सारकें तुगे म्हणून लागली दूदवाली. पूण ते एकून हांक गोंयकारां मरे मनशां जाप करपा नाक जालो सूय आसलेली. देंपरां वगत गूड आफ्टरनून न्हू, पूण जेयली म्हूण चारप.
जेन मांद्रेचे कोणी न्हिदत दिसती पळ्या आडपळा. वाटेर पासार जातना कोणी बॉलकां बसलो दिसती पळ्या बसल्याई. आनी देंपरां कोणी शेजऱ्या घरा भायल्यान दिसती पळ्या आयज नुस्त्या कितें आलटोरी. एश कोन गरज न्हू आसलो विचारून एकमुका जाप करपा लिमीत घेताली. मागी चाव कोण जात म्हळ्यार पयस पोंक 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 कोण पदेर येतो आयकून माय भितर कुडां वचोन मडी पयशे घेवन येताली. तो पोदेर मोडे कालसांव घायन सायकली पाव बोलो व्हडली पिडोळी सायकली ट्युबान बांदलो आसताली. तितून जिनस पार पाव मेळटाले. कात्र्यां उडी म्हणाका पडयो उंडे आनी पाव. पाव 2 भाशे आसताले मवले आनी तोराद तोराद मुटाय ते मातशे कुरकुरीत आसताले. तोच पदेर सांजे वयले पोत्तून येता त्या दोणा गडो बॉल ती लिब्रो कांकणां आनी पावूय आटालो. ते कांकणां कुडके काडये चाये मातशें फुगोयन खावपा बरें दिसतालें. सकाळीं मरे बुरकुल्यान चाव शिजोवन जात्री तो बुरकूल रान्नी सायडीन दवरून कालची कडी कुणे आटोवपा दोताली. ती कडी आटोवपा रान्नी तापत आसतना हांव सारको रुचीन पांकुडीक बुडयन खातालो. आवयस तोंडार रूच येयली मरे. हे वाटेन चाये दोणको काबार जाता म्हळ्यार माय ते दोणां तळो भाताक कुंड घायन हिरोईन भायल्या वचोन होर्सां यो 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 म्हूण बोब मान दुकरां पळयताली. ते केन्ना बारीक चयता हांव. ती मरे हातीन एक बारके बड घेयन ती दुकरां हायसर तिंगा उब रावताली. आनी तेणें खावपा मरे ब्रेक घेयल्यार तांकां रागान आनी हा मुता पळयताली. तें चोयन म्हाका मरे मातशें भिरांत दिसताली कितें हांवूय जेयत आसतना तेशें कोताली. केन्नाय मरे ती मातशें तिंगा कुशीन चले तशें जाल्यार सुलो घेवन आंगे दुकरां जाणायन आपोण खातालो. हांव मरे सकाळीं सोमना 2-3 पावटी मुगे स्टिला मोग घेवन भायल्यान कायतना वाट चयतालो. तो तेगे ती कात्ती आनी दामणी घेवन माड काडून भोंवतना मुगे त्या स्टिला मोगां थोडी सूर घालन दितालो. ती सारकी फ्रेश सूर हांव रुचीन पितालो. ती दुकरां हायन जात्री मागी माय वचोन ती कोंबे गोडू गोटाली. त्या दोणा कोंबयो दुकानाचे मेळा आसले. चिकन खातो जाल्यार जाण एकल्यागे कोंबये 2 मान रांदून खाचे पडटाले. तें चिकन आतां चिकना सर करूं जाता. आतां मरे ते पोल्ट्री कोंबयो एक मनशान आखी एक कोंबी खायल्यार कांयच जायना. ते 2 त्यो कोंबयो मरे सारक्यो फोर आसलोल्यो. एक मनशान 2-3 कुडक्यां वयर हायल्या सायबा बोगोश भायर सुटपा टायम पावतालो. कोंबे हावून जात्री रान्नीचे शिता बुरकूल दवरताली. तें रांदप चलत आसतना गाबरू सायकलीचेर नुस्त्या घेवन येतालो. आनी तेक्को नुस्तें बरें ना जाल्यार मागीर सायकल घेवन बाजारांत धांवचें पडटालें. हे भाशेन सद्दां आमगे आदल्या गोंयां सकाळीं आदेस पासार जातालो. लांप्यां मरे ओळेक आसता चिंतना घुस्पला. हे पणजे अधिकाऱ्यांकू रस्ते फोडपाक केसो मजा येता काय मू. बोगर मरे डेव्हलपमेंट मुटाय आनी पयलीं रस्ते फोडपाक कमेस कोताय. आतां चोय हे चतुंबरा म्हयन्या सारकीं 8 वर्सां पयलीं पणजे स्मार्ट सिटी काम कमेस केलोलें. ते दोसो आतां पासून मरे ते बापायल फात जाल्ल्या भाशेन एक रस्तो फोंडून काटाय. इंडिया गव्हर्मेंटान सांगिल्लें ते प्रमाणे 100 स्मार्ट सिटींक 7,970 प्रोजेक्ट कमेस केल्याय हुंय. तितूंतले 5,909 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले मुटाय. म्हणजे 74% काम कंप्लीट जालें न्हू. जाल्यार तूं सांग म्हाका गोंया खंयचे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सारके कंप्लीट जाले दिसत तुमकां. गोळ्याक आयलो तें वळखासता घुमट डाडायन ट्रॅफिका लायट्यो पणजे कमेस केल्ले. पूण त्यो फाटल्या दिसा पावसां पोत्तून शेडयले कितें मगो कोण जाणा. कित्याक त्या सगल्या खांब्यांचे मरे ती एक मदीं लायट पिका पाका पिका पाका जाता. बाकीच्या खबर ना. मेरशे सिग्नल एक चालू आसा कित्याक तें प्रायवेट कंपनी चलयत न्हू आनी भरपूर पयशे आयकोताय मायकेला. दुसरें आयको येयलें ते प्रमाणे फकत परवरी सिग्नल खंय सारकीं चलताय. आनी एश तेश कितें जालें जाल्यार थिंगा पॉलिटिकल इरमां रोखडो तेंच्या गोड्या दोन फुगार कोथूय. हांव नोका हांगे पणजे पॉलिटिकल इरमां पणजे पोण गेलां कितें मू कोण जाणा. गेल ते पावसा पयलीं पणजे अधिकाऱ्यांनी अर्दें दोडायन सांगलोलें सगळे रस्ते होडयो सारक्यो केल्याय म्हणून. पूण तरी पूण सदांचे भाशेन थोड्या जाग्यांनी लोकांगे होडी घेवन भायर सरपा टायम पावलोलो.
दुसरे मुळे पणजे वयत थिंगसून ते आडापांजी रेसो बस स्टॉप बांदून कमेस केले ते हूंय अर्दी करून सोडले दिसताय. 3-4 म्हयने सांतिनीस ती एक पोरणे ब्रिज पोंदा आसतना तेजे वयल्यान ने ब्रिज बांदलो ती उगडास आसता का. ती ब्रिज रे एक इट काणचयताले ती पट जाल्यार ती ब्रिज आतां मोटरां वचपा उगवल्या. पूण आयज 3 म्हयने मायजू जाले तेंक तो ब्रिजीक वचपा 100 मेत्रां रस्तो. ते रस्त्याचेर गाडी चलयता आसतना तूं भितर बसून आसा जाल्यार गड्याचेर बसयला काय दिसता. आनी मुगे हो शर्मा काबार कशना पयलीं तो कांयच्या काय उलयता फोंडेर मा पयर उब रावन सगळ्यांक सांगत खंय आतां आफ्रिका काजू बियो गोंया ऐकूंक लागल्याय म्हूण. सायबा बोगस वो कितू काड न्हिदोन गरेत काटा रे. आफ्रिका काजू बी गोंया ऐकूंक लागल्या कॉल मातार जाले मरे. ते गुजराता मारवाडी आफ्रिका काजू बियो गोंया विकून व्हड व्हड घर बांदून आतां तेंगे नातरां फ्लॅट घेवपा लागले. तेंगे दुकानां दारवंट्यात व्हड कास्ता प्लास्टिका बॅगां ते काजू बी बंदवलो आहाय ते गोंयचे दिसले तुका. इरमा तुगे गव्हर्मेंटान त्यो आफ्रिका गांवांत तांजानिया मोजांबीक आनी केन्यासून येताय तेंची कस्टम ड्युटी 5% आसलो ती वयल्यान अर्दी करून 2% केल्या. आनी तूं आमकां काणयो सांगता आफ्रिका काजू बियो गोंया हाडल्या खबरदार म्हणून. कितें कोताय रे बाबा एश केल्या बंबई पावताय. बरें रे दुसरे मंगळारा मेळया गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं सोपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. This is Lampion signing out. Mulher out.